नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. जॉब स्कॅमात आरोपींची प्रॉपर्टी जप्त करून पैसे पीडितांक परत कोणाक सोडचे ना म्हणटा मुख्यमंत्री. विरोधक मागतात ज्युडिशियल चौकशी. कालूस म्हणटा क्वीन बी सोदची. म्हापशा कुचेले सरकारी जमिनीवेल्या 36 घरांचेर बुलडोजर. कोमुनिदाद सुवातींतल्या 104 घरांचेर उपजिल्लोधिकारी वखदी. सुवात विकतल्याच्या नांवान लोकांची शबय. बाणस्तारी पुलार ऑन ड्युटी ASIक मारपेट करपाच्या प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबल रजत आळपयकार टर्मिनेट. फॉर्जरी कॉन्स्टेबल परशुराम सतपालकार घरा. म्हादय विशयी कर्नाटका आड गोयची याचिका बुधवारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणेक येवपाची शक्यताय. WRDची आनी आदोगादांची टीम दिल्ली. कांय मंत्र्याकडच्यान खंय अपमान. सभापती पदाक मान दिनात. माना खातीर खंय पदाचो त्याग करपाची तयारी. सभापती रमेश तवडकाराची शिटकावणी. कोल्हे मायनिंग ब्लॉकाच्या पावणीच्या रेसी JSWन ब्लॉक उखल्लो. बोली 92.60चेर. JSWचो गोंयांत दुसरो ब्लॉक. फाल्यां होर्णा ब्लॉकाची पावणी. आनी फाल्यां व्हडली दिवाळी. घराघरांनी तुळशीची लग्नां. जिणो उशिकांडो चीज आवाळो. न्हवरो धेड्यांनी तुळशी नटोवपाचें सामान घेवंक बाजारांनी गर्दी. खबरो विस्तारान. जॉब स्कॅमात आरोपींची प्रॉपर्टी विकून खंय पिडितांक न्याय. कोणाक सोडचे ना म्हणून CM सांगता. जॉब स्कॅमात 1.25 कोटींची तोपी घालपाच्या प्रकरणात श्रुती प्रभू गांवकाराक धरले. 4 दीस पुलीस कस्टडी. ते BJPचे म्हणून बोवाळ. आप म्हणटा मुख्यमंत्र्याचो हात ना जाल्यार केस ज्युडिशियल कमिशनाक दिवची. कालुसाचो क्वीन बीचेर बाण. जॉब स्कॅमा भितर कोण्या जी लुकआउट नोटीस काडलेली तो टिचर योगेश विनय कुंकळकर आणि जे जॉब दिता म्हणून पैसे घेतलेले आनी हेच्या विरुद्ध संगम बांदोडकर हांणी कंप्लेंट केल्ली की ताची चलयेक जॉब दिता म्हणून 12.5 लाख रुपया मागलेले म्हणून. आनी जवळ जवळ 1.25 करोड हाचे सगळे जॉबाचे स्कॅम. त्या स्कॅमा भितर योगेश हेका अटक केल्ली आनी तेजे उपरांत हेणे जे कोणाक बायल मनशेक पयशे दिल्ले तिका लुकआउट नोटीस काडलेली फोंड्या पुलिसांनी. तिका आमकां अशें येना की तिजें नांव जावन आसा श्रुती प्रभुगांवकर. ही रावता परवरीची. सो आतां पळय जवळ जवळ 5 महिला ह्या जॉब स्कॅमा भितर अडकल्ली आसा. आतां ह्या श्रुती कडेन ज्या ज्या लोकांनी कॉन्टेक्ट केला जावं पयशे घेतले जॉबाक लागून आनी कितें केसी आहा त्यो जे पुलीस चौकशी करतात तेज्या उपरांतूच आमकां कळोन येतलें. आमच्या पार्टी लिडरांची जी नावां घेवपाक लागल्या त्या बेश्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या. त्या सगळ्या जाणांचे जे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनाच्यान सुटचे ना. जेंची प्रॉपर्टी सगळी सीज करतले, जप्त करतले आणि जेंचे पळय तांकां पयशे परत दिवपाक जाय त्या लास्ट एंड पर्यंत आमी केस फॉलोअप करतले. भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पोलीस आता भितर प्रॉपर प्रोब करता म्हणून. काय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचे म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचे. लेवल कमिटी SIT जावची म्हणून इन्क्वायरी. पूण आतां जर आमी गोंयभर पळयत सकाळी आज एक प्रभू गांवकर तिका अरेस्ट केल्या आणि तिचे लिंक डायरेक्ट BJP कडेन मेळटा. दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. वी अगेन डिमांड दॅट अ हाय लेवल कमिटी हॅज टू बी फॉर्म. This has to go, either a CBI inquiry has to happen or a retired High Court has to intervene now. कित्याक हे प्रकरण जर आमी पळयत जाल्यार सगळे अरे ह्या टर्माचे न्ही फाटल्या टर्माचे सुद्धा भायर सरता. आता देर हॅज टू बी
लायक इन अ बी हायव एक क्वीन बी म्हूण आसता. So Tesla all get attracted to that. So where is the queen bee? So we don't know. म्हापशां कुचेले सरकारी जमनीवेल्या बेकायदेशीर घरांचे डेमोलिशन सुरू. एकूण 140 घरां मात तातूंतली सरकाराच्या जमनीवेली 36 घरांच मोडटात. 104 घरां आसात ती खंय कम्युनिटीच्या जमनीर. उपजिल्लोधिकारी ह्या 104 बेकायदेशीर घरांचेर उलोवंक तयार ना. सुवात विकतल्याच्या नांवान लोकांचो बोवाळ. ही फाटल्यान दिसता ती कुचेले हांगासर जी घरां आहा 140 घरां आनी 140 घरांक लिगली नोटीस दिल्ली. इलिगल घरां म्हणून तांकां नोटीस करून ते डेमोलिश करपाक तांकां हे त्या प्रमाणे आयज सकाळी डेमोलिशनाक सुरू केल्या. It is 36 structures have been reported. 36 structures have been identified by the NGPDA, which is the acquiring authority. We are demolishing all the. आणि उरलेल्यांची See, I am concerned about the 36 structures which are there in the acquired land. So, a award was passed. This land was acquired by government of Goa for the purpose of a public utility project. Subsequently, structures which have come up in this particular land parcel, we have initiated action against those on priority. ती जागा विकल्या पळय तांकां घरवाल्यांक तेंचेर कितें एक्शन जातली? See, as victims, they should approach the concerned authorities with the proper complaint, and it's for the investigating agencies to decide and find out what are the facts. बाकीचे जे लोकल लोक जे हांगासर कोण ते घरां बांदून रावल्या तेंचो डिमांड आहा की आमी जी जागा ही घेतल्या ती जे कोणी ते विकल्या तेंच्यांनी पयशे घेवन आमकां दिले आनी एफिडेवीट तेचे मागयले आसा. ताकी आमी तेंच्यांनी तेंचो डिमांड आहा की जी घरां डेमोलिश केल्यात आमचे पयशे दिल्यात ते दिवचे नाजाल्यार जे कोणी ते जागा विकल्यात तेंचे आमी आमचे पयशे घेतले तेंचेर एक्शन जावचें ना. तेतून साने आमकां काय रिप्लाय येवंक ना. 8 दीस जाले आमी घातलेले. ज्या दिसा आमकां नोटीस येयल्या त्या दिसा आमी घातलेले. आयज खरें म्हटल्यार ह्या लोकांक फटयल्ले आसा. ही केस वेगळी आसा. ह्या लोकांक फटयल्ले आसा. ह्या लोकांक मुद्दाम घरां बांदपाक दिल्ली आसा वोट बँक करपा खातीर आनी हेंचे 8 लाख रुपया घेतला. जवळ जवळ 11 कोटीचो हांगा स्कॅम जाल्लो आसा. प्लस तेंची घरां बांदिल्ली आसा आनी घरा कॉन्ट्रॅक्टर कोण हेच राजा एन्थोनी. ही खरं म्हणजे चौकशी जावंक जाय आसली. बाणस्तली पुलार एका ट्रॅफिक ASIक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबल रजत आडपयकार सस्पेंड. हेल्मेट ना म्हणून सिव्हिलांत आशिल्ल्या कॉन्स्टेबल रजताक ASIन आडायिल्ले. दुसरे एके फॉर्जरीच्या केशीत परशुराम सतपालकाराक टर्मिनेट केला. दक्षिण गोंय SP सुनीता सावंतान ऑर्डर काढली. SP South Goa Sunita Sawant has issued orders terminating services of police constables Parshuram Satpalkar and Rajat Adpaikar. Both constables were newly recruited and they were on probation, but both were found guilty of indulge in criminal activity like Rajat Adpaikar had assaulted police officer on duty and he was seriously found guilty of dereliction of duty. And on the other side, Satpalkar is found guilty of submitting forged document to secure his job. Mukesh Kumar for Prudent. म्हादय विशीं सुप्रीम कोर्टा मुखार आशिल्ली केस बुधवारा सुनावणेक येवंक शकता. बोर्डाचेर आसा. गोंयचे WRDचे कांय अधिकारी आनी आदोगादांची टीम दिल्ली गेल्या. कर्नाटका आड कंटेम्प्ट पिटिशन आनी सगळीं प्रकरणां एकठांय सुनावणेक येवंक शकतात. हे आदीं कितलेशेच खेप म्हादय केस बोर्डार आयल्या मात सुनावणेक आयिल्ली ना. कोडली मायनिंग ब्लॉक पावणेंत JSWन उखल्लो. 3 मायनिंग ब्लॉकांची तिसरी पावणी चल्ल्या. कोडली ब्लॉक नंबर 12चो IPO 82.5% उक्तो जालो. 92.60% JSWन घेतलो. JSWचो आतां मेरेनचो गोंयचो दुसरो ब्लॉक हो पावणेर आशिल्लो सगळ्यांत व्हडलो हाय ग्रेडीचो मायनिंग ब्लॉक. ओणा ब्लॉकाची पावणी बुधवारा. कोडली मायनिंग ब्लॉका खातीर पयले 5 बोली लावपी पात्र थारिल्ले. JSW स्टील, मांडवी रिव्हर पेलेट्स मिनरल, MSPM आनी GVPR हे 5 जाण पात्र थारिल्ले.
JSWन इंडियन मायन्स ब्युरोन थारायल्ल्या सरासरी विक्री किमतीच्या 92.60% प्रिमियमान कोडली ब्लॉक उखल्लो. कोडली ब्लॉक हो सगळ्यात व्हड मिनाचो ब्लॉक आसून ताचो आवाठ सुमार 377.0881 हेक्टर इतलो आसा. ओंडा ब्लॉकाचो लिलाव बुधवारा सुरू जातलो. अग्रवंशी, काई इंटरनॅशनल, JSW स्टील लिमिटेड, चौगुले अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, किर्लोस्कर फेरो अलॉयज हे ओंडा मिनरल्स ब्लॉकाच्या बोलयेक पात्र थारल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सभापती रमेश तवडकार फुर्योज. कांय मंत्र्याकडच्यान खंय अपमान. थोडे मंत्री खंय ताचो फोन लेगीत घेना म्हणून तवडकार उलयलो. आपल्या माना खातीर खंय पदाचोय त्याग करपाची तयारी म्हणून शिटकावणी. पण एक गजाल हांव तुमकां सांगता की जर अशा म्हणजे जर अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबो दिवपाची जर मानसिकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे जर ह्या पदाचेर रावन सुद्दां जो आसा न्ही त्या पोस्टाची शान एखाद्या सरकारांतल्या मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक जर हांव खंयच्याच कोणाचें हें करिनासतना जर शान सांबाळून दवरता आनी त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो आसत जर जायत न्ही जाल्यार गरज पडली आसत जर जायत न्ही मान सन्माना खातीर किंवा गोंयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पोस्टाचेर सुद्दां हांव रेजिस्ट्रेशन दिवन मोकळो. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. चिंबलच्या फ्लायओव्हराचे उक्तावण जालें. मडगांव बायपास डिसेंबर मेरेन आनी 1.5 वर्सां भितर पर्वरेचो एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पुराय जातलो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. चिंबल फ्लायओव्हराची पयली लेन चालू केली. वांगडा सांताक्रूजचो आमदार आनी पणजेचो महापौर आशिल्लो. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक आयच्या ह्या चिंबल ओव्हरब्रिज लोकार्पण केलो हें जाहीर करता आसतना म्हाका मनाक खूब खोस भोगता. पयलीं एम्ब्युलन्स वचून तो जें इनॉग्रेट ऑलरेडी जालें ही एक बरी गजाल आसा. ताचो आमी जो टायम स्पेन ताका चड वेळ बेगिनात बेगीन तो हॉस्पिटलांत पावतो तेजें इनॉग्रेट जालें हें हांव डिक्लेअर करता. आनी एक गजाल म्हणजे सांताक्रूज मतदारसंघातली वेगवेगळी कामां ही जी आसा पळय न्हू ही वेगवेगळी कामां ही सगळीं जातली. एट प्रेझेंट पर्वरी कनेक्टिंग रोड जो आसा पळय न्ही हो सुरू आसा. मडगांव बायपास सुरू आसा. मडगांव बायपास डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलो. म्हणजे आमकां खात्री आसा ह्या डिसेंबर पर्यंत सांगता हांव मडगांव बायपास कंप्लीट जातलो. पर्वरीच्या रस्त्याक घडये कदाचित अजून एक 1.5 ते 2 वर्सां लागतली. पण ज्या स्पिडीन सुरू आसा हय लोकांक त्रास जाता ना म्हणना बट डेव्हलपमेंट चालू आसतना थोडोसो त्रास जर सहन करचो पडलो जाल्यार मागीर त्या डेव्हलपमेंटाचे फायदे सातत्यान आमकां जातले. कितलेच लोक आमचे भरताले आनी आमी ते लोक एकठांय जावन आमी तो प्रोटेस्ट केल्लो. हांव पासून तेंच्यारो भरलो प्रोटेस्टाक. आनी जेन्ना ह्या लोकांनी म्हाजें निवडून हाडला त्या लोकांक लागून हें जाल्लें जेन्ना तेणी म्हाका निवडून हाडला तेन्ना फर्स्ट काम हांवें ब्रिजाचें केल्लें. आनी एसेंब्लीन हांव भोव मारीत आसतालो मिनिस्टराच्या फाटीक लागतालो. आनी एक दीस म्हाका सीएमान एसेंब्लीन इन्शुरन्स दिलें आनी तेणें आपणाचें वड सांबाळलें म्हणून हांव ताका सगळ्या खुशया लोकांचें नांव ताका काळजांतल्यान हांव ताका देव बरें करूं. एक्सपोजिशनाक पोप फ्रांसीस येवप शक्य ना. पोपाक कमीत कमी 2 वर्सां आदीं तरी आमंत्रण पावंक जाय ते प्रमाण ताचें ट्रॅव्हल शेड्यूल थारता. एक्सपोजिशनाक कमिटीचो संयोजक फादर हेनरी फाल्कावान पोप विजिटा विशीं क्लियर केलें. पोपाक आमंत्रण खंय केंद्र सरकारा कडच्यान वचूंक जाय, राज्य सरकार दिवंक शकना. One thing which everyone wanted to know is also PM Modi said he's going to invite Pope. CM said PM is going to invite Pope. Is Pope coming? No. The
Pope coming to the exposition is not a possibility, no? Because the exposition is just 14 days away, and the coming of the Pope has to be planned well in advance, at least 2 years in advance, and which has not happened. So I can say that Pope is not coming for the exposition. Yeah, not been invited, I would say, because the Pope has to be invited by the government at the center. No, the Pope cannot be invited by the state government. No, by the central government. There's also a protocol, and he has to be invited almost 2 years in advance. No, his itinerary has to be fixed well in advance. It's fixed almost 2 years in advance. No. तशेंच खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्यांक अजून मेरेन आमंत्रण दिवंक ना. उक्तावण आनी समारोपाचे कोणाक आमंत्रण नासतलें, फकत फेस्ताचे, फादरान सांगलें. You are part of the exposition committee at the moment. Any invitation has been gone to Prime Minister Narendra Modi? No, we have not sent any invites to anybody. No, anybody. So far, we haven't sent invites even to our people or maybe political people. Yeah. To the government officials also in Goa, and we will not be inviting for the inaugural ceremony and the closing ceremony any VIPs or VVIPs. No. Anybody is free to come and take part in the mass, but invitation will go from the church only for the feast that is the 3rd of December. But other days, no. शिरीष कुंकळेकारा वांगडा प्रुडंटा खातीर क्लायव आल्वारीस. सरकारी खाती महामंडळां तशेंच सरकारी अनुदान घेवपी सगळ्या संस्थांनी ह्या फुडें कोंकणी मराठीत येतल्या पत्रव्यवहाराक त्या भाशेंतल्यानूच जाप दिवपाची राज्य भाषा खात्याच्या परिपत्रक संचालक प्रशांत शिरोडकारान अर्द इश्यू केल्या. जापो कश्यो दिवच्यो त्या विशयी खंय खाती कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिता. आम्ही 2 परिपत्रकां काडल्यात. ही 2 परिपत्रकां प्रमाणे पयली जे सगळ्याचे नाम फलक आसा, नेम बोर्ड्स आसा पळय, ते कोंकणी, मराठी आनी इंग्लिशींतल्यान लावपाक जाय. आतां सगळी कडेन फक्त इंग्लिशीनूच लायता कांय कडेन, तर ते इंग्लिशींतल्यान फक्त लावचे न्ही. तर गोंय सरकारान पयलींच 2013 सुद्दां निर्णय सुद्दां घेतलेलो आसा, आनी त्या निर्णया प्रमाण पयलीं 2013 आमी परिपत्रक काडलेलें की जे सगळे जे नाम फलक आसा, नेम बोर्ड्स बी आसा, सगळ्या खात्यांची नांवां आसा, ती कोंकणींतल्यान, मराठींतल्यान आनी इंग्लिशींतल्यान बरोवची. आनी तशे तरेचे परत आमी ताका उगडास करपा खातीर परत एकदां परिपत्रक आतां काडलां की जातूंतल्यान सिक्वेन्स जो दिल्लो आसा ते कोंकणीन नांव आसचें, मराठींतल्यान आसचें आनी इंग्लिशींतल्यान आसचें. ताचीच कार्यवाही जावची म्हणून सगळ्यांक. आनी जर खंयच्याय खात्याक जर ते नांवा विशयी जर ताचो अणकार जाय, अनुवाद जर जाय जाल्यार तो आमी करून दिवपाचें आमचे कडेन तजवीज आसा. हे परिपत्रकान आमी नमूद केलां. कोंकणींतल्यान जर कोणी प्रश्न विचारलो जाल्यार ते कोंकणींतल्यान जाप दिवपाची, मराठींतल्यान विचारल्यार मराठींतल्यान जाप दिवपाची. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी हय, जो कोण एखादो मराठींतल्यान विचारता जाल्यार मराठीन दिवपाची, कोंकणींतल्यान जर विचारलें ताका कोंकणींतल्यान जाप दिवपाची. म्हणटकीच तेच फक्त उगडासा खातीर सगळे काडलेले आसा. आनी आमी आतां सद्या आमचे कडेन प्रशिक्षण वर्ग आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशिक्षण वर्ग आमी कालच्यान 18 तारखेच्यान सुरू केला. रिगार्डिंग हे सर काय वेगळे रिगार्डिंग हेच खातीर म्हणजे कोणाक काय आडखळ जावची न्ही म्हणून. कोणाक जर हेजे कशा राजभास कायदो फक्त राजभाशा संचालनालयाक वापरिना, तो सगळ्या जाणांनी तो इम्प्लिमेंट करता आपापल्या पद्दतीन. भारत पयलेच फावट सर्फेस ओशन लोवर एटमॉस्फियर स्टडी ओपन सायन्स परिशदेचे येजमानपण करता. ही 9वी परिशद 11 ते 14 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत जातली. NIOचो डायरेक्टर सुनील कुमार सिंगान परिशदेचे शेड्यूल सांगलें. ह्या परिशदेक खंय 20 मायज देशांतल्यान जाणकार आयल्यात. This 9th SOLAS Open Science Conference is happening at Goa, first time in India. We are very much thankful to all the committee members of SOLAS providing this opportunity to India and particularly the National Institute of Oceanography. So one of the premier institutions of oceanography in India. Having this meeting now in India or anywhere, I think this is very much relevant because you know this SOLAS, when you were referring to SOLAS is nothing but surface ocean lower atmosphere studies. So anything dealing with surface ocean and lower atmosphere and their interaction is SOLAS is dealing with that.
And in today's perspective, when the climate change everybody is aware of, these studies have become very, very relevant. And this meeting, when it is happening in Goa, people from all over the world, at least from 20 countries, have assembled here from both the hemisphere. People from Australia to America to everywhere, they have assembled here to discuss about this interaction and all the processes and how it is impacting. भूतानी इन्फाच्या बांदकाम परवान्याचेर सांकवाळ पंचायतीचो स्टेटस को हायकोर्टाचो निकाल ये मेरेन कांयच करपाचें ना. परवान्याचो फुडार थारावंक खासा बसका जाली. विरोधी पंच म्हणटा बसका अर्दवट. लिगल ओपिनियनाचेर सय ना. उपसरपंच डॅरिक वालेसाच्या फुडारपणात बसका. ते वटेन लिगल ओपिनियन पिंजलो म्हणून पंच तुळशीदासाचेर पुलीस कंप्लेन. आज जेन्ना आमी मिटिंगेक बसले, सेक्रेटरीचो कायदो आशिल्लो आमकां गेले ते मिटिंगेचे मिनिट्स वाचून दाखोवपाचे. बट सेक्रेटरी रिफ्यूज टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. ताका आमी रिक्वेस्ट केलें एटलिस्ट दाखय आमकां. तेणें दाखयलें सुद्दां ना आमकां. हे पळय तेणें कितें ओपिनियन येयलां तें दाखयलें सुद्दां ना. आनी तेणें कितें तरी बरोवन हाडलेलें तें तेणें बरयलां मोन्यांनी. कितें बरयलां आमकां खबर ना. तें वाचून दाखय म्हणलें सेक्रेटरी आमकां सांगता वा ग्रामसेवक सांगता की आमी तें वाचून बरयलां. आमी सगळ्यांक वाचून दाखयलां आनी आमी तें डिक्टेट करता तशें तें तेणें बरयलां. आनी आमी ताका सांगलेलें आमी 3 जाण पंच मेंबर, हांव तुळशीदास नायक, मौरिल्य कारवालो आनी आमचे पौलिना अजावेदो, आमी तिगांनी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलां. ऑब्जेक्शन घातलां आनी आमी वी हॅड डिमांडेड फॉर द वोटींग. हे आमकां कितें पळय येयलां तें वोटींग घालून आमी सांगलेलें एटलिस्ट यू कीप इट इन द एबियन्स अंटील द हॉनरेबल हायकोर्ट कम्स ऑन अ सर्टन डिसिजन. ते उठोन गेला. तेणी कसलें डिसिजन घेवना. आतां ते आपल्याक जाय तशें परत बरयतले. सो आयज आमी पंचायतीन स्पेशल मिटींग कंडक्ट केली रिगार्डींग परमिट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. एंड इन दॅट आमी सांगलें लास्ट मिटींग आमी 2 लॉयरा कडेन लिगल एडवायस घेतली म्हणून. आनी ते दोनूय लिगल एडवायस आमकां पंचायतीन येयले. वन विथ हँड डिलिव्हरी येयलो आनी सेकंड रिपोर्ट केम टू द मेलीनचो रिपोर्ट येयलो. ताणें एड्युकेटान मेल केली पंचायतीक. सो त्या दोनूय लिगल एडवायस आमी पंचायतीन आमी प्लेस केले. प्लेस करून आमचे जे व्ह्यूज आसा दॅट मॅटर इज पेंडींग इन द हायकोर्ट एंड इट इज सब जुडायज म्हणून आमी डिसिजन घेयलें की लेट द हायकोर्ट डिसिजन कम्स एंड ऑन दॅट वी वील स्टीक म्हणून. मिटींग हॅज बी कंप्लिटेड. उठोन गेले आनी ना मिटींग कंप्लीट करून आमी उठोन गेले. मिटींग जाली काबार. तेंचे आमी आमचे कितें सही ती मांडली, तेणी तेंची सही मांडली आनी मिटींग काबार केली. आनी आमी आतां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपा आसा की वन मिस्टर तुळशीदास नायक मिटींग चलता तेन्ना ऑन रिकॉर्ड तेणें आमचो लिगल ओपिनियन पिजला. भंडारी समाजाच्या देवानंद नायक गटान जिल्लो निबंधक बदलचो म्हणून केल्ली मागणी हायकोर्टान न्हयकारली. भंडारी समाजाच्या वादात इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून निबंधक काम पळयता. इन्क्वायरी ऑफिसर बदलचो म्हणून मागणी. जिल्लो निबंधकाक चवकशेचो पुराय अधिकार कोर्टान स्पश्ट केलो. There was before vacation एक ऑर्डर पास केल्ली हायकोर्टान setting aside the order of the inquiry officer by saying no proper show cause notice was given. आणि ती show cause notice हायकोर्टान सांगलें परत दी म्हणून आनी inquiry to be conducted by the officer and to be concluded within 2 weeks. आतां कितें जालां तेणें show cause notice काडली. हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घरा कोण पावना म्हणून तूं फुडें अशें. आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन गायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हूण ताका डायरेक्शन दी म्हूण प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करून पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल because petition once it is disposed you can't ask clarification, modification or anything you cannot ask after a petition disposed. I Supreme Court order of 2024 लायली आनी दाखयली कोर्टान. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावना. तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग म्हूण. देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हेची कानरी करतले. सो एनीवे सद्या कितें जालां दॅट इट इज एप्लिकेशन जज हर्ड. मागीर ते लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हूण कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना.
आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जाला. आतां रिजल्ट ऑफ दीस इज दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो he is competent and he can continue with the proceedings. Number 2, these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें फुडें दुखोवपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी विल प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे. 14 नोव्हेंबराक निर्णायक सुनावणी जावं येता. हायकोर्टान काडिल्ले ऑर्डरी प्रमाण 18 तारखे पयलीं निर्णय जावपाची शक्यताय. आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाला आमचो. ह्या दिसान आतां रिप्लाय करतले. तेचा ओपोनंट आसा आर्ग्युमेंट चालू आसा तेचो कंप्लीट जालो की आमी इमिजिएटली रिप्लाय करून शॉर्ट हेजेर आर्ग्युमेंट करून काबार. कोर्टान 2 विकाचो टाइम दिल्लो पण तुमकां दिसता 2 विकांनी काबार जावं. कंप्लीट आर्ग्युमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्या. कंप्लेनंटाचो आर्ग्युमेंट आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा. आतां रिस्पोंडंटाचो आर्ग्युमेंट चालू आसा आनी मेन म्हटल्यार कितें आसा एक नमूद करता आमकां की तेणें अजून पर्यंत खंयचोच डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक ना. एक डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक ना. ताका इतली चान्स दिले की बाबा तुजे कडेन समज इतले डॉक्युमेंट आसा कितें समज तुमचे सोसायटी रजिस्टर्ड आसा तो आपलो देवानंद नायक म्हणटा तो आमी एक कमिटी केल्या खंयचोच डॉक्युमेंट खंय प्रोड्यूस केल्लो ना. कळ्ळें न्ही. सगळे बोगस आर्ग्युमेंट्स चालू आसा सद्याक तो एप्रोप्रिएट ऑर्डर दिली. 16 वर्सां फाटीं रत्नागिरी एका मदरशात सिलिंडराच्या ब्लास्टात फोंडेचे नेहा पेक 60% लाशिल्ले. वर्सभर हॉस्पिटलांत उपचार घेतले उपरांत ते साल्वार जालें. मात तोंड लासून कुरूप जाल्लें. जिणेंत कितें तरी करपाची जिद्द बाळगून नेहान आव्हानाक फुडो करून आज मॉडेलिंगांत नांव केलां. मनीस खंय मनान सुंदर आसूंक जाय. स्पेशल रिपोर्ट. माझे हांव रत्नागिरीन आशिल्लें. आफ्टर 10th ते आमचे ते मद्रसा अशें आसता न्ही ते म्हाजे आवयन अशें दिशिल्लें की म्हाका कांयच ते सारकें खबर ना. तो जाल्यार थंय घालपाचें मातशें 1-2 म्हयने तरी जाल्यार आय शूड गेट दॅट इस्लामीक थिंग्स एंड ऑल दॅट. सो थंय आशिल्लें न्ही थंय रोमान आमचे ते स्मॉल सिलिंडर आशिल्लो. सो सिलिंडर आशिल्लो पूण कितें लिकेज जालें काय जालें कितें कांय सारकें खबर ना. पूण वेन आय वॉज एंटरींग द रूम सडनली हांवें स्विच ऑन केलें ते लायट आनी ते रूम ब्लास्ट जालो. आनी वेन आय केम इन टू कॉन्शियस आय वॉज इन दॅट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. Then I was in ICU in Keli for almost 1 year. 1 year आशिल्ले. माझे ऑलमोस्ट 15 ऑपरेशन जाले. स्किन ग्राफ्टिंग जाली अशें. आनी आय वॉज नॉट नोन टू द आउटसायड वर्ल्ड कितें जाता कितें जायना ते कांयच खबर ना म्हाका. माय डॅड माय ब्रदर्स एंड म्हाजे जे स्कूल फ्रेंड्स आसा खुबशे आसा स्कूल फ्रेंड्स ते आतां पर्यंत फ्रेंड्स आसा. दे यूज टू कम एंड टेक मी अलॉंग. And they used to see you're normal, see you're there, see nothing will happen. I wanted some platform or something ke then like I will give a message to the people or some women or some people who have marks or who have challenges, who are handicapped, and they will be like naka I can't do that. That thing should not stop people ashe maka dista. Then I am a showstopper and show opener for Emirates Fashion Company. Then recently I won a beauty pageant. I'm the first runner up for Indian Fashion Icon. And then I am a brand ambassador for Panache India. फाल्यां तुळशीचें लग्न. व्हडली दिवाळी. घराघरांनी तुळशीची लग्नां. जिणो उशिकाणो चीज आवाळो. नवरो धेड्यांनी तुळशी नटोवपाचें सामान घेवंक बाजारांनी आदल्या दिसा गर्दी. लोकांच्या रिस्पॉन्सार बाजारकार उमेदीर. म्हारगाय वाडटा मात सणा परबेक गोंयकार पाकीट पळयना. लग्नाक जे सामान लागता ते सामान सध्या मार्केटान पावला. आमी सध्या मार्केटान आसा आनी पळोवया कितें कितें सामान लागता कितें सामान मार्केटान आयला आनी ह्या वर्सा रेट कशी कितें आहा. ह्या वर्सा रेट त्याची 50 रुपया आसा. 50 रुपया 50 रुपया आनी ऊस 100 रुपया आसा. 100 रुपया कट करून तुमी अशें करता. कट करून रोयता म्हणजे आमी. ही ऊस आमची घरची. हे ऊस आहा नवरो आसा दुसरी आनी
हळदी आंब्या पानां जाय, फोव जाय, चिरमुल्यो जायो, आनी कितें जाय. अंदूच्या वर्सात जास्त वाडला. या वर्सा चड वाडला. कित्याक खातीर? आतां कोण सांगतलो कित्या खातीर म्हणून. सगळेंच जाल्यार पावसान गेले लोकांचे. ओके, तो रेडीमेड न्हवरो असो रेडी आहा. हय रेडीमेड असो फूल पॅक हय 200 रुपया. हय कितें रेट आहे या वर्साचे? 200 रुपया फूल पॅक. फूल पॅक. हय पोरू कितले जातली? पोरू आयला 150 रुपया. सो या वर्सा रेट चड वाडल्या काय कशी? ना मातशें वाडल्या म्हणपाचें न्ही वर्सान पोरूचे पेक्षा अंदू 50 रुपया वाडल्या म्हणपाचें. रेडीमेड कशी कितें रेट कशी सांगून आसता? 100 रुपयान सांगलो जाल्यार लोक व्हरोंक तयार ना. 50 आनी मागता, मागीर दिता आमी. हय मागीर कितें करतले? होपांक जाय तर बरें आमचें. हय 100 150 रुपया. हेजे फक्त 50 रुपया आणि ऊसाचे 50 रुपये. 100. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.